वाघरो हे तुमच्या लघुपटाचें नांव तें ह्या एकूणच स्टोरी लायनीक आनी एकूणच व्हडट चित्रपटाक कितलें समर्पक अशें तुमकां दिसता? वागरो म्हणजे ज्या जाग्यार एनिमल सॅक्रिफायस जाता न्ही तो जागो, बट देन अगेन द मेटाफोर फॉर दॅट प्लेस, म्हणजे ताका एक मेटाफोर दिवपा खातीर वी कन्सिडर इट एज अ प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. पण स्टोरीन एक कपलाची स्टोरी आसा आनी ताज्या अरावंड एक विलेज आसा. सो ह्या विलेजीन जेन्ना हे कपल एकामेका बरोबर इंटरेक्ट करता आनी जेन्ना तांच्या बरोबर तांचे एक सर्टन सर्कमस्टान्सीस आसा, तेन्ना हू इज सॅक्रिफायसींग वॉट, म्हणजे त्या कपला मदीं कोण कितें सॅक्रिफायस करता, त्या भायर सोसायटी आपले मॉरल सॅक्रिफायस करता काय, ऑर एज ऑडियन्स वॉट वी आर सॅक्रिफायसींग ऑर वॉट वी हॅव सॅक्रिफायस्ड. सो इट इज अ व्हेरी जनरल मेटाफर अँड दॅट इज हाव इट इज युनिवर्सल. म्हणजे तो प्रश्न सगळ्यांक पडचो म्हणून तें टायटल वागरो.